कारापूर सरवण पंचायत मंडळाची म्हयन्याळी बसका मंगळारा जाली। एका पंच वांगड्यान एका फास्ट फूड वाल्याच्या ट्रेड लायसन्साचे बेकायदेशीरपणान नूतनीकरण केल्ल्याचो प्रकारूय उक्ताडार आयलो। देखून ह्या मुद्द्याचेर बसकेत गरमागरम चर्चा जाली। इतलेच न्हय जाल्यार ह्याच पंचान एका बायल पंच वांगड्याक वायट उतरां दिवपाचो मुद्दोय परत थापलो। मजगती बसके वेळार पुलीस लेगीत पंचायतीन आयिल्ले, पूण नेमके तांच्या येवपा फाटले कारण पंच वांगड्यांक खबर नाशिल्ले। पंचायतीक सुरवातीक येताना पळयत जाल्यार हांगासर खुबशे पोलीस दिसले आमकां। हांव सरपंच आनी कोणाक इन्फॉर्म करूना म्हणजे पोलीस काय घालना। पूण आमच्या पंच मेंबरान चवकशी केली, तेंच्यांनी घाली तेंच्यांनी चवकशी केली, तांकां जे कितें आउटकम येयलें तें आतां सांगतलें। आज जी मिटींग आसली तेन्ना आमी अचानक सगळे हांगासर येयले उपरांत आमकां भायर पुलीस दिसले उपरांत आमी तांकां विचारलें तुमी कितें केलें मॅडम, तुमकां कोणी आपयलें? तेंच्यांनी सांगलें आमकां लेटर येयलें की कलेक्टराचे कडसून लेटर येयलें म्हणून आमी येयले म्हणपाक लागले। हांवें मग तांकां सरळ म्हटलें बाबा तुमकां कोणी केलें, आपल्याक खबर ना तें म्हणपाक लागलो। आमी विचारता आनी मागीर हें करता कळ्ळें। तेन्ना पुलिसांनी आमचे बरे भशेन आयकलें आनी ते थंय स्टॉप जालें, आमकां कांय खबर ना दिसलें म्हणपाक लागलें। आनी मागीर आमी फुडलें हें केलें। आमकां कळ्ळें जो आमच्या कडेन एक पंच आसलो दत्तप्रसाद कारखांडेलो कळ्ळें, तेणी हें लेटर करून तांकां आपयलें दिसता। कित्याक गेले 3 मिटिंगी जाल्यो, तो कंटिन्यू मिटिंगेक येयनासलो कित्याक तेणी प्रॉब्लम केलो। तो प्रॉब्लम म्हणजे तेणी आमच्या पंचायतीची आमी जी पंच आसा ते 2 पंचांक शिवीगाळ केली आनी तेजे रिकॉर्डिंग आसले न्हू, ते आमचे कडेन आसले। आनी ते बी कित्याक शिवीगाळ केली तेणी, जो कोण आमचो एक गोंयचो भुरगो जो बाबडो आपले फास्ट फुडाचें काम करून पोट भरतालो आनी तेजी एनओसी स्वता दिवपी हो, तेजे थोडक्या कारणान कित्याक तरी वाद जालो म्हणजे तेणी कितें ताका दिवंक ना कितें अशें कितें हेज्या खातीर तेजी तेणी एनओसी हाडून दवरली। ती हाडून दवरिना फुडें तो बाबडो घरा कडेन गेलो, तेज्या घरा कडेन वचून तेणी ताका विचारलें की बाबा तुमकां कोणी हाडयला, आपल्या खंयच्याच पंचांनी हाडूंक ना। आमी सर्वांनी म्हणजे सांगलेलें की पास करचें कित्याक आमचो गोंयचो भुरगो कितें तरी करून पोट भरता ताका दिवनी म्हणून अशें। जाल्यार तो म्हणपाक लागलो कोणा कडेन गेले तूं, म्हणपाक लागलो तुका अमक्या पंचान सांगलें दी म्हणून तूं दिना, ते कोणाचें तें नाका अशें म्हणून तेणी आमकां जी 2 पंच लेडीज आसली ताका इतली वायट शिवगाळ केली तेजी। गाडी अश्यो पळयना कोण खंयचीच बायल आयकून घेवची ना त्या बायलेक। आनी तशें 2 पंचांक लेडीज जाण आज तो लोकप्रतिनिधी आसा, ह्यो स्वता लोकप्रतिनिधी म्हणटा, आपूण वेल एज्युकेटेड म्हणटा, पूण तेज्यो अक्षरशः गाडी आसल्यो न्हू त्यो सामक्यो खालच्या पातळाचेर आसल्यो आनी त्यो गाडी तर तुमी अशें कोणाक आपयले आनी ताका भंय आसलो। प्रत्येक टायमाक आमी वुमन्सान कंप्लेंट दिली तो आपली फॅमिली आनी कोणाक सगळ्यांक घेवन येता, पूण ते फॅमिलीक खबर ना की हेणी कसल्यो शिवीगाळ केल्ल्यो। स्वता तर ते फॅमिलीक खबर आसा जाल्यार ती म्हणटली कितें दुसरी जी बायलां आसता न्हू ताका हें अशें म्हणटलें तुका खंय तरी हें आसूंक जाय, पूण ते तेजे आवयक सांगलें आमी आतां तुका ती आयकयता म्हणल्यार तो उठलो आनी हांगासून पळोवन सूट काडली तेणी कित्याक ताका भंय आसलो असली गाळ सवा तरी हेजीच आवय हेका खंय तरी मारतली आसली म्हणून। आसा तो दुसरो आसा जी काणेकर म्हणटा न्हू तेजी फर्स्ट एनओसी आसली ती तेणीच दिली आनी सेकंड एनओसी जेन्ना आमचो सरपंच तन्वी जावन आसतना ते करिल्यार तेज्या नांवान आनी तेज्या सायनीन सेकंड एनओसी तेजे कडेन पावला आनी आमच्या पंचायती कडेन ते आउटवर्ड केल्लो तेजें कांयच ना। आनी हे पावला ते आमच्या आतां उगडस्तीक येयला तेन्ना आमी ती कंप्लेंट तेजी 3 डिपार्टमेंटाक दितली कित्याक कोणूय आसूं तेजे भितर, तो आसूं जावं स्टाफ आसूं कितें आसूं ही इन्क्वायरी सारकी जावपाक जाय कित्याक सरपंच दुसरो आसतना दुसऱ्या सरपंचान सायन मारून दिला कळ्ळें। आनी हे कशें आसा तेजी दादागिरी आमची खूब चल्ल्या। आतां तो आमच्या भायरसून सगळ्यांक सांगूनच धाडटा, ती कांयच करूं शकना म्हणजे तो खंयच्या हेचेर उठता आमकांय खबर ना। पूण आयज आमचो असो आसा गोवा गव्हर्मेंट इतलो बरो आसा तो महिलांक सदांच सपोर्ट करता आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन हीच आसा तशें गव्हर्मेंटान आमच्या कडेन फाटीक म्हणजे आमच्या फाटल्यान रावपाचो पाठिंबा दिवपाचो आमी फक्त सीएम सरा कडेन हीच हें करता की आयज लेडीज तुजी जी फुडें कोण सरता न्हू आनी हे कोण फाटीं ओडटा न्हू तांकां हें करपाचें सर तुमचेर आसा। आमी तुजी जी लेडीज कार्यकर्ता जावं हें आसता न्हू तांकां तुमी हें करा, सांबाळून घेया। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।